मामूर आता गोंया भितर डबल ट्रॅकिंग आनी कोला हेजेर तुमचो स्टँड कितें आसता? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमी सगळ्यांनी सांगलेलें आहा की जे लोकांक जाय ते प्रोजेक्ट करचे म्हणून इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. IIT जायी पूण खंय जायी ती पयलीं लोकांक विचारी, आमच्या लोकांक विचारी. आमचे कडेन जागे अवेलेबिलिटी खंय आहा? खंय तरी SEZ जाता खंय तो जागो अजूनय आहा, थिंगासोर दिवंक जाता. इतलो लाख दिवप ना ते 10 लाख बी दिवप ना. 10 लाख बी म्हणत गोंय आमचें धाकटलें आहा आनी गोंयान जी धाकटली लँड आहा ती लँड आमकां यूज करपाक इल्लीशी मेळटा. थिंगा फॉरेस्ट आहा, प्रायवेट फॉरेस्ट आहा, शेतां आहा, दोंगर आहा आनी रिवर आहा आनी न्हंयो आहा धाकटल्यो, पॉन्ड्स आहा, उदक खूब आहा. सो जो लिमिटेड जागो आहा तितून लिमिटेड आमी यूज करपाक जाय. तो 1-2 लाख दिवन जो तर बरें हें जाता कितें म्हणटा तें आमचे IIT वर्टिकल वयर वयता जाल्यार एकदम बरी गजाल. अशें करीत जाल्यार 10 लाख उणो जातलो आनी स्थानीक लोकांक पयले विचारून तें काम करप. कॉन्फिडंटाक घेवपाक म्हाजें मत चीफ मिनिस्टराक पयलें आसलें, आतांय आहा. पूण तेन्ना आमदारान सांगलेलें की आमकां जाय म्हणून त्या स्थानीक आमदाराकूय आमचो रिक्वेस्ट तेन्नाय आहलो आनी आतांय आहा की तेणे ऑलरेडी सांगलेलें आहा, स्टेटमेंटूय केल्लो आहा तेणें की आपूण चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन तें कॅन्सल करता. आमी गोंयकारां वांगडा उबे रावपाक जाय हें म्हाजें मत सदांच आसलें आनी आजुनूय आहा आनी आसतलें म्हणून. डबल ट्रॅकिंगाचेरूय विशय चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवप चलता आनी हेचोरूय 100% निर्णय जो लोकांच्या हितूनच येतलो, हितानूच येतलो. टोल म्हणटा पळय तो CMन सांगला आनी आश्वासन दिलां आमकां की तो आपूण कमी करता म्हणून 50% कमी करता आनी हें करपाकूच जाय. हो पोल म्हणटा तो उणो करपाकूच जाय. हो पोल म्हणटा तो आमच्या फायद्याचो काय ना. ते वचोन तेणी हायकोर्टाची स्टे हाडली, पयशे तेणी फारीक करूंक जाय आसले गोंय सरकाराक. ते कितें आमी कितें सेस कितें लायल्ले पळय ते फारीक करिना म्हणटा. ते आमकां कित्याक जाय तर फुक्या करपाक सोदता. वॉट आय एम सेईंग इन शॉर्ट, गोंयचे लोक हे तांकां जे कितें वस्तू नाका ते आमी करप ना. तितून बेश्टे तांकां आमी त्रास करप ना. मुद्दम थिंगा वचोन कोणाक परमिशन दिवप, तेणें काम चालू करप, मागीर आंदोलनां जावप, लोकांक त्रास जावप, लोकांक लाठीचार्ज जावप, तशें करूंक उपकारना. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां गोंयच्या लोकांनी मत घालून निवडून दिल्ले आहा, त्या खातीर आमी आमदार आहा, त्या खातीर आमचो सरकार आहा, त्या खातीर आमी मंत्री जाल्या. आमी परमनंट येवंक ना हिंगासर, कोण परमनंट ना, नोबडी इज परमनंट. So I am requesting the Chief Minister again tomorrow. I will go to meet him. Let him give me some time. I will go and meet him and I will tell him. And whatever is not in the interest of the people of Goa, let us slow down, let us stop. जे गोंयच्या लोकांक जाय तितले वस्तू करया. सर तांचेर केसीय घातले कडेन आसा त्यो फाटी घेवच्यो म्हणून मागतले. इमिडिएटली फाटी घेवपाक सरकाराच्या हातीन आहा, चीफ मिनिस्टराच्या हातीन आहा. ज्यो केसी FIR जाल्या त्यो ए फायनल समरी करूंक जाता आनी क्लियर करूंक जाता. ए फायनल और 6 फायनल कितें आसता ते PPचे एडवायस घेवन करूंक जाता. दॅट इज फायनल डिसिजन इज ऑफ द चीफ मिनिस्टर हू इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तेंचेर केसी घेतल्या त्यो इमिडिएट फाटी घेवपाची. कित्याक ते आमचे गोंयकार न्हू, ते कोण पाकिस्तानाकसून आनी चायनाकसून येवंक ना ते तेंचेर केसी घालपाक. ते आमचे लोक. म्हाकाय खूब दुखले तेतूंत जेन्ना लाठीचार्ज जाली तांकां मारले तेन्ना आमकांय खूब दुखले. हांव गोंय सरकाराचो मंत्री तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराकूय फोन मारलेलो मातशें तें सिट्युएशन अंडर कंट्रोल घे म्हणून. सो आमचो रिक्वेस्ट की आमचे गोंयकार पळयले आनी सदांच हो रिक्वेस्ट आसतलो कसलेय इश्यूक आसूं. इश्यू इज नॉट ओन्ली मालावली. तुमी जे आतां म्हटलां की हो जो अपरायझींग जाल्लो आहा कोलाचो इट इज जेन्युइन. खुबशे लोकांक त्रास जाल्ले आहा. तुजो जर मुर्मुगांव वचत, तुजो जर वास्को वचत जाल्यार तुका कळटलें ते चेस्टान जे हें जाता चेस्ट कंजेशन ते सांगतले तुमकां. त्रास आहा. आमी हें कमी करपाचो सगळे हें जे आहा प्रयत्न आमी करून दाखोवपाक जाय. इतली वर्सां जे जावंक ना ते आमी करून दाखोवपाक जाय. Whoever raises the voice is for the people of Goa, and people of Goa have sent us to the assembly to raise their voice.
असेंब्लीन जर आमकां धाडल्या लोकांनी आपलो आवाज थिंगा पावोवपाक ते काम आमी करपाकूच जाय. तूं आमदार आसूं, मंत्री आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं. म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकाराचो. तेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो, तो त्याच नेटान उलयतालो. आमदार आसलो पळय तेन्नाय त्याच नेटान उलयतालो, लोकां खातीर उलयतालो. आमी मनीस, आमचे कडेन चूक जाता, आमी मान्य करपाक जाय आनी हें करेक्शन करपाक जाय.